मारून आमची गोरीत काळजा आयज तुका दिता कोतकोती ताका आमी जोडला तूं देव सोदत वयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. बाबा मोयनानो भाग्यवंत आंतोन आमच्या चड मोगाचो आमच्या काळजांत व्हड देवासांव ताचे आनीक ह्या गांवांत ताच्या परबेच्या उमऱ्यार आमी पावल्या. आज 13 तारीख जुनाची भाग्यवंत आंतोनी बसत कातोल पवित्र सभेन भेटयलोलो दीस. आमी देवासांव व्हड भाग्यवंत आंतोनीचें करता पूण भाग्यवंत आंतोन मारयेचो व्हडलो भक्त आसलो. आपल्या प्रवचनांतल्यान मारयेक चितायल्या बगर तो रावनासलो आनी एक निश्कळोम जिवीत जिवंक मारयेच्या जिवितांतल्यान तो शिकलो. इश्टानो, आज इगोस्मात परब करता मारयेच्या निश्कळोम काळजाची द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी. माय मारिया निश्कळोम, तिचे काळीज निश्कळोम, पातकाची सावळी बसून तिचे सर भोंवतणी ना. हाका लागून हो आयचो विशय विचून काडला. मागण्या वरवीं आनी साक्रामेंताच्या समोरमणेंतल्यान आमी आमची ओत्मीकताय वाडोवया. इश्टानो, मारयेचें जिवीत मागण्याचें जिवीत. जेजू बापाशी चोडोन गेलो तेन्ना मारयेन जेजून जें कितें शिकयल्लें, जेजून जें कितें घडलेलें तें पवित्र सभेच्या वांगड्यांक जिवितान पाळूंक शिकयलें. तांची ओत्मीकताय वाडयली. तर ह्या त्रेजेनाच्या मिसान भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून मारयेच्या निश्कळोम काळजा लागीं विनवणी करून मागुया. मागण्यांतल्यान आनी साक्रामेंताच्या समोरमणे उदेशी म्हजी आनी तुजी क्रिस्ती ओत्मीकताय वाडो. आनी ह्या त्रेजेनाच्या मिसान परतेपणी वांटो घेवच्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी दूख धरून म्हणुया, सदपदवेदार देवा, आनी तुमकां बाबा मोयनानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव अपराध. ह्या बसत भाग्यवंत सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मोयनानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणेंच्या जिविताक पावूं. आमेन. So
Gratuia Ashland Fernandes हाच्या इंतेसावान 13 जाणांचे मीस भेटयलेले आसा. एक घडीभर ओगीच रावया इश्टानो आनी दर एकल्याक आमकां आमच्या कुटुंबाक भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन देवाक उबारुया. सर्वेस्परा सासणांच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या भाग्यवंत आंतोनी खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजे आकोताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करून आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांचे कुल नावादगे जातले आनी सगळ्या लोकां मदें तांची सोनसूत, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली सोनसूत. अशें तांकां पळयतात तितली मान्याय कोत्तली. हांव सर्वेस्परा सवें खुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी फुलांच्या झेल्यान नेटयतल्या एका न्हवऱ्या पोरी आनी भांगरान शिंगरायलोले एके होकले भशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारोण्याच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली. जोड जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सोदतात, किल्लून वयर सोरोशी करतलो. सर्वेस्पराचें उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा कालीज म्हजें. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा कालीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा कालीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बोल म्हाका मेल्लें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोरवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा कालीज म्हजें. बोलिश्टांचे दोनू मोडले पूण असोक्तांचे बोल वाडलें. पोटभर जेवतालीं ती दिसपडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेर मरतालीं ती आनीक वावराक वचनात. वाचती बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा कालीज म्हजें. सर्वेस्पर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. खोंडान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पर दुर्बलकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा कालीज म्हजें. गरिबांक तो धुलींतली उखलता, दुर्बलांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुणबरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा कालीज म्हजें. शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. Hallelujah.
जेजू कालोखांत तूं झाड तूं आमकां पापाशी पावोंक ये Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं लुका पोरमोणे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबेक जेरुसलेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सोदांचे भशेन जेरुसलेम गेली आनी पोरबेचे दीस सोरल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठ्ठें अजाप दिसलें ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या आनी ताणें तांकां म्हणें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांच्या बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालती रावलो ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली सोमयाचें शुभ वर्तमान प्रितीच्या इश्टानो भाग्यवंत आंतोनीचे पोरबेच्या उमऱ्यार आमी पावल्या भाग्यवंत आंतोनीन आमच्या दोळ्या मुखार धरून ह्या 13 दिसांनी कशे भशेन आमी अदीक बरी क्रिस्तांवां अदीक बरी मनशां जावंक जाता ताचेर नियाळ केला हांव सांगतालो सुरवातीच्या उतरांनी भाग्यवंत आंतोन येदो व्हडलो हुशार देवाच्या उतराचो परगटणार जायते पावटी माय मारयेक आपल्या सेरमांवांनी चितायतालो आनी आयज कातोल पवित्र सभा माय मारयेच्या एका खेरीत पोरबेची समारंभणी करता खंयची परब माय मारयेच्या निश्कळोम काळजाची परब द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी पळयात आमच्या कातोलिक धर्मान माय मारयेक व्हडलो जागो आहा कित्याक कारण एकूच ती जाली जेजूची पयली आनी सगल्यांकीन उत्तम शीस आनी माय मारयेक वेगवेगळ्या माथाड्यांनी विथ वेरियस टायटल्स आमी मान दिता कित्याक आमकां म्हणटा माय मारिया तिचें काळीज निश्कळोम कारण हें इश्टानो कित्याक तिच्या काळजांत देवाचो जेजूचो खोल मोग आसलो तिच्या काळजांतल्यान आवयच्या काळजांतल्यान ओपुरबाय दोयाळाय व्हांवताली आजून व्हांवता आनी जे कितें तिचे दुखी आहल्यो तिणें समजोना तेन्ना बसून देवाचे येवजणेक मान बागावन
आयचे शुभ वर्तमान सोंपता त्या उतरांनी आपल्या काळजान बाळगून दवरले. पातोक आपले सरभोंवतणी येवंक दिवंक ना. हाका लागून मारयेच्या काळजाक आमी निश्कळोम म्हणटा. जरी तर तुमी चित्र पळयलें मारयेच्या काळजाचें न्हू, इफ यू सी द पिक्चर ऑफ द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी, एक बालो कहो आहा जो तिच्या काळजाक तोपला. काळीच आहा पूण बालो तोपला. कितें कुणायता? सायबीण मांयच्यो 7 दुखी. मागीर एक सांकोड आहा फुलांची, रोजांची, जी तिच्या काळजा सरभोंवतणी विळ्ळ्या. हे दाखयता ती सर्गीची राणी म्हूण. पूण गुलाब हा थिंगा कांटे हा इश्टानो. जे कांटे उपरासल्या ह्या चेनींतले, गुलाबाच्या चेनींतले खुणायता गुपीतपणी आंकुवार मारयेन आपल्या काळजान सोंसले आनी बाळगून दवरले ते. आनी थोड्या सुवातांचेर इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मॅरी हें चित्र तूं पळयता आसतना मारयेच्या काळजाच्या सरभोंवतणी लिली फूल हा दाखोवपाक ती निर्मळाची निर्मळ. तिचे फुडें पातोक दिसती पासून पडोंक ना. इश्टानो, आज जो विशय आमी नियाळटा हाका लागून आमी नियाळटा मारयेच्या निश्कळोम काळजा खातीर. आनी कितें तो विशय? मागण्यांतल्यान आनी साक्रामेंताच्या समोरमणेंतल्यान आमी आमची क्रिस्ती ओत्मीकताय वाडोवया. माय मारिया मागणें तिचें जिवीत, मागण्याचें तिचें जिवीत जेजू सरभोंवतणी रेवळ्ळोलें. आनी इश्टानो, जेन्ना जेजू बापाशी चोडून गेलो, जें कितें जेजून शिकयलेलें, जे साक्रामेंत जेजून घडलेले, माय मारयेन देवाचे पोरजेक आपल्या जिवितान समोरमूंक शिकयलें. आतां पळयात, मागणें म्हटल्यार कितें काय? तूंय कोत्ता मागणें, हांवूय कोत्ता मागणें, मिसाची भेट मागणें, साक्रामेंत एक मागणें, मागणें मागणें हें उतर आमी इतलें आयकलां इश्टानो. पूण साद्या उतरांनी हांवें जरी तर विचारलें, मागणें म्हटल्यार कितें? मागणें म्हटल्यार देवा लागीं आमचो संवाद. इट इज कम्युनिकेशन विथ गॉड. आनी साक्रामेंत म्हळ्यार कितें? साक्रामेंत म्हळ्यार खुरपेच्यो जोरी ज्यो जेजू क्रिस्तान घडल्या आनी एका बायले खुणेन दिसून येतात. दे आर sacraments are outward signs founded by Christ to fill us with grace. तर मागण्या उदेशी आनी साक्रामेंता उदेशी आमच्यान आमची क्रिस्ती ओत्मीकताय वाडोव येता. आतां हांव सुमार 21 वर्सांचो यादनी देवाचे पोरजे पासत पुरतो न्हय जावनूय जायते साक्रामेंत भेटयल्या. मागणें तुमचे भशेन हांवें म्हज्या जिवितान जायते केलां. जेन्ना हांवें साक्रामेंत समोरमल्या न्हू, म्हजी ओत्मीकताय वाडल्या. मिसाचे भेटेचो साक्रामेंत जावं, पिडेस्तांक माकणी लायल्या जावं, बातिजाद कोणाक दिला जावं, काजाराक कोणाक तयार केला जावं, म्हजी ओत्मीकताय वाडल्या. आनी हांव सोत मानतां, जाणी हे साक्रामेंत शेवल्यात तांची ओत्मीकताय वाडल्या आसतली म्हूण. एक खबर सांगता आयकात. जायतो तेंप फाटीं न्हू हांव कालाफुचे सांताक्रूजचे इगोर्जेन आसलो. आनीक एक दीस म्हाका जो यादनीक जबाबदारी आहा ताणें म्हळें, दर शुक्रारा दिसा GMC हॉस्पिटलान दोनपारच्या 1 वा 1:15 मिसाचे भेटेची समोरमणी जाता. म्हाका म्हटलें, तूं मातशें मीस समोरमतलो आयज ह्या शुक्रारा दिसा, कित्याक हांव मातशें पावना. आनी हांवें व्हडे कुशेन म्हटलें. आनी हांव मिसाचे भेटयेक वेचे आदीं कोणेके नर्सीन म्हाका फोन केलो. म्हाका म्हणोंक लागली, फादर मातशें एका वॉर्डान कोणाक एके जाणटे बायलेक कोमिन्यांव दिवंक जाय, पिडेस्तांची माकणी लावपाक जाय, घेवन येतलोय मातशें. हांवें म्हटलें बरें. मिसाची भेट समोरमली इश्टानो, आनी हांव कोमिन्यांव घेवन आनी पिडेस्तांची माकणी लावंक एका वॉर्डांत गेलो. आनी ते वस्तोरेक लायली आनी हांव म्हजे वाटेक पोत्तून येवपाचो इगोर्जेन. आनी तेन्ना एक आवय आयली म्हज्या फुड्यान रडोन रडोन आनी म्हणूंक लागली, फादर म्हज्या पुताचेरूय मागणें कोशी, म्हज्या पुताकूय पिडेस्तांची माकणी लावची.
आनी हांव तिच्या पुताचे भाजये सोरशी गेलो आनी थिंगा ताका पळोवन खरेंच काळजाक दूख भोगली इश्टानो. तोरनो धाकटो मारेकार दुयेंस जालेलें, सुस्कार घेवंक जायनासलो सारको, निमण्यो घडयो आपल्या जिविताचो मेस्तालो म्हणू येत. आनी तो म्हणोंक लागलो म्हाका पिडेस्तांची मागणी लायल्या उपरांत, फादर म्हजें कुमसाराय. पूण तो जें कितें सांगतालो इश्टानो अद्दे माय समजनासलें, कित्याक ताका सुस्कार घेवंक त्रास पडटाले. आनी बसलो ताच्या फुड्यान आनीक जो कितें तो कुमसारान सांगता म्हाका समजता ते भशेन हांवें ताका जायतो वगत लागलो. ताच्या कुमसाराक 1 वर मायज लागलें कित्याक ताका उलोवंक त्रास जाताले. आनीक ताका जेन्ना हांवें जेजूच्या नांवान बोगसणें दिलें हांव म्हजे वाटेक लागलो. दुसरे दिसा म्हाका ती नर्सीचो फोन येता जिणें म्हाका ते जाणटे वस्तोरेक पिडेस्तांची मागणी घेवन यो म्हूण सांगलेली पळय तिचो. ती म्हाका म्हणटा, फादर तो तोरनो धाकटो काल तुवें कुमसार ताचें आयकल्लें, देवाच्या नांवान ताका बोगसणें दिल्लें आनी ताका पिडेस्तांची मागणी लायलेली, तो संवसाराक ओंतरलो. काट्ट जालें इश्टानो. तोरनो जाणा आसलो मारेकार दुयेंस जाला, पूण तोरनो धाकटो न्हू, खूब दूख जाली. पूण भितरल्यान न्हू एक वेगळीच भाशेचें चिंतप आयलें. आनी तें म्हळ्यार हांव जाणा ताणें आपल्या लागीं घोडटा ते भशेन एक कुमसार केला. साक्रामेंत हो पिडेस्तांची मागणी होय एक साक्रामेंत. खोमिन्यांव घेवंक ताचे लागीं जायनासलो कित्याक हिंगा ताका एक बुराक जालोलो इश्टानो. आनीक मागणें हांवें ताचेर केलें. आनीक ही नर्स फुडें वचोन सांगता म्हाका, फादर हो मनीस आमच्या वॉर्डान आयल्यार 4-5 दीस जाले. जेन्ना तो आयला तेन्ना मिनेसान बोबाड आवय कसलीं उतरां म्हणप, आमकां नर्सींक आनी दोतोरांक पासून कितें कितें म्हणप, आनी सारको आबूस कहो आसलो, सारको एजिटेटेड कहो आसलो. पूण काल तुवें पिडेस्तांची मागणी लायिल्ल्या उपरांत तुवें ताका कुमसारांतल्यान देवाचें बोगसणें दिल्या उपरांत शांत आसलो. आनी ताणें आपले आवयक आपोवन सांगलें आनी आवयन म्हाका तुका सांग म्हूण सांगलां. त्या फादराक थँक्यू म्हूण, कित्याक ताणें म्हाका जेजूच्या नांवान बोगसणें दिलां, म्हाका पिडेस्तांची मागणी लायल्या. इश्टानो, हांवें कितें व्हडलें केलें कांय ना. कोणूय याद न्ही कोत्तलो आसलो तेंच हांवें केलें. पूण पळयात, ह्या ohल्या साक्रामेंताच्या समोरमणींतल्यान आनीक जायत्यो आहा इश्टानो, ohल्यो जिवितान म्हज्या जायते घडयो आहा, जायत्यो देखी आहा. म्हजी ओत्मिकताय वाडली आनी हो शांत जालोलो त्या भुरग्याच्या जिवितान थोडी भोव थोंडाय आयली. एका म्हणटा ते मागण्यांतल्यान आनी साक्रामेंताच्या समोरमणेंतल्यान आमची क्रिस्ती ओत्मिकताय वाडो. आनी आयज न्हू म्हाका कुशालकाय वखदां सांगूं, जायतीं म्हजीं भावां भयणां तुमचीच मदलीं कितलीं जाण आहात मागण्यांतल्यान देवाक घोट. जें कितें जिवितान घडटा तें समजना, पूण मागण्यांतल्यान तांचो संबंद देवा लागीं खोल. आनी इतलेंच न्हू, ज्या साक्रामेंतांनी ती वांटो घेतात पुर्तेपणी घेतात इन अ वर्दी मॅनर, आनी देवाची कृपा आपल्याचेर वतोवन घेतात. तुमचे बसो देवा कारगां दितात. पूण थोडीं जाणां आमी आहा मागणे आमचे फकत आमकां जाय पळय तेन्ना, गरज आहा तेन्ना, आनीक साक्रामेंताची समोरमणी वाजो. आनी एक पावटी केन्ना काबार जातले काय वा मिसाचे बेटेच्या साक्रामेंताची समोरमणी केन्ना तें कितें म्हणटा पळय तें आमकां घरा वचोंक मेळटलें काय, हातूंतल्यान देवाची कृपा आमचेर आडाव नुत्ता. इश्टानो, माय मारिया मागणे आनी जें कितें जेजून शिकयलेलें घडलेलें तिच्या जिवितान स्पश्टपणी दिसून येतालें. आनी आयची वाचपां न्हू खास मारयेच्या निश्कळोम काळजा पासत घेतलेलीं वाचपां. आयचें पयलें वाचप इजायस प्रवाद्याच्या 3ऱ्या भागांतलें वाचप. ह्या भागांत मेसियसा बद्दल जायतीं बाकीतां आहात. जेजू क्रिस्त येवच्या आदीं 400 वर्सां आदीं हो भाग बरयल्लो आनी हांगा जायतीं बाकीतां, मॅनी मेसियानीक प्रॉफसीज.
आयचे वाचप झाडार आंकवार मारयेक लायता. कशें तें पळोवया. आयच्या पयल्या वाचपान इजाइयास प्रवादी सांगता, सगल्यो पोरजां देवाचें नांव नावाडटलीं, वाखाणटलीं. कित्याक? मारये उदेशी जेजू मेसियस आमकां फावो जालो, जेजू सोडवणदार आमकां फावो जालो, आनी जेजूचेर पातयेतल्या राष्ट्रांचेर, मनशांचेर देवाचो आशिर्वाद पडटा. आनी हाका लागून देवाची ती तुस्त गायता. आनी मारियाय थिंगा आहा. मारिया आयचे वाचप म्हणटाली की हांव देवाक वाखाणटली, देवाची तुस्त म्हज्या काळजांतल्यान गायतली. मारियाचे माग्निफिकात, मारियेचें तुस्त गीत म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, कित्याक व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू ताणें म्हजे सवें केल्या. मागीर आयचें वाचप म्हणटाले सोडवणीच्या आंगोस्त्रांनी ताणें म्हाका नेटयल्यात. माय मारयेक आवयच्या कुसव्यांतान सोडवणीच्या आंगोस्त म्हळ्यार कितें? इमॅक्युलेट कन्सेप्शन, मूड पातोक पासून ना. आनी हे भशेन देवान तिका निश्कळोवन सांबाळली, तिका आनी खेरीत भशेन तिच्या काळजाक. आनी मागीर इश्टानो बरी भशेन फुलांनी नेसलेल्या न्हवऱ्याची खबर केल्या, माणका मोतऱ्यांनी नेसलेल्या व्हंकलेची खबर केल्या. इगोस मातेचे शिकवणे प्रमाणे जेजू न्हवरो, जीसस इज द ग्रूम, आनी पवित्र सभा ताची व्हंकल, ओ ताचे इज हीज ब्रायड. आतां ही पवित्र सभा म्हळ्यार हांव आनी तूं देवाक मानवलोली केन्ना जातली? जेन्ना माय मारयेचे भशेन आमचें काळीज खोतावीण निश्कळोवंक जातलें, जेन्ना माय मारये भशेन आमी जेजू क्रिस्ताची पुर्ती फाटलावदारां जातलीं. कितली सोबीत कितलें सोबीत हें आयचें वाचप मारये सरभोंवतणी इश्टानो. आनी मागीर आयचें शुभ वर्तमान, संतोसाचो 5वो मिस्तेर, सायबीण मांयची तिसरी दूख. कित्याक लागून गेलेली जेरुसल्याक? हांव नोको, हांवें जायते पावटी जायत्या सुवातांचेर सांगलां, तुमी आयकलां जाल्यार नाझारेत पेडण्या इतल्या पयस जाल्यार जेरुसलेम काणकोण इतल्या पयस. आनी त्या टायमार एसी इनोवा नासल्यो इश्टानो, एरोप्लेन नासले. चलोन आपल्या 12 वर्सांच्या भुरग्याक घेवन बागीवन झुजे आनी आंकवार मारी मागणें करूंक, देवाचें करूंक जेरुसल्याच्या देव मंदिरांत आयिल्ली. जेजू शेळ्ळो, एकामेकाचेर घालूंक ना तांणी गाराणें, सांगाती जेजूक धरलो, सांगाती जेजूक सोदून काडलो आनी ती पोत्तून घरा गेली. कशें सोंपतालें आयचें शुभ वर्तमान? मारयेन ह्यो सगल्यो वस्तू आपल्या काळजान बाळगून दवरल्यो. जरी तर जेजू देवाचो पूत आनी मागणें आनी जिवीत आपलें ताचे सरभोंवतणी नासलें, हें समजना तें कशें बाळगून धरूंक जातलें आसलें मारयेन आपल्या काळजान. ताका लागून तिच्या काळजाक आमी खोतावीण निश्कळो म्हणटा. आमचो भाग्यवंत आंतोनीची इमास कंप्लीट जायना जरी तर ताच्या हातान बाळोक जेजू खेळटा तो ना. इश्टानो, केन्ना घडटालें? जेन्ना भाग्यवंत आंतोन मागणें कोत्तालो. दिसता तुमकां ते बेश्टेच तो येतलो, लोकांक प्रवचन कोत्तालो आनी लोक बेश्टे आयकतालो म्हूण ताचे बेश्ट्योचो ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री जेजूच्या नांवान तो कोत्तालो म्हूण ना. ताचें जिवीत मागण्यांतल्यान देवाक चिकटून आहलें. मागण्यांतल्यान ताची ओत्मीकताय दिसा दिसपट्टी वाडटाली आनी बाळोक जेजू बसून ताच्या खांक्यांत खेळटालो. हो भाग्यवंत आंतोन ताणें ही मिसाची भेट समोरवली. ताणें खुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान जायत्यांक कुडी ओतम्यांची भलायकी फावो केली. ताणें बातिजात दिले. ताणें जायत्या जाणांक काजार जावंक आदार दिलो. पिडेस्तांची माकणी लायली. आनी इश्टानो, जेन्ना भाग्यवंत आंतोन खुमसो तरेन बसतालो न्हू, जरी तर कोणें पातोक आपलें सांगोंक ना, ओ पातोक सांगोंक तातल्या तोंडाक उतरां येयना, तो आदार दितालो तांकां. हे भशेन साक्रामेंतांतल्यान तांणी आपली ओत्मीकताय वाडयली आनी दुसऱ्यांकूय क्रिस्तांवपणान भाग्यवंत जावंक शिकयलें. आयज हिंगा
हांव आनी तूं माय मारयेच्या निश्कळोम काळजाची परोब समोरमतेली बागुवंत आंतोनीची व्हड व्हड देवासांव कोत्तेली कितें आमच्या जिविताक घेवन या इश्टानो. पयले सुवातेर मागणें ना क्रिस्तांवपण आमचें आलतें दोलतें जातलें. पळयात, तुमची इस्कॉलाच्या टायमा वयली कॉलेजीच्या टायमा वयली फ्रेंड आहात, पूण आयज तुमची फ्रेंडशीप घोडे आल्ल्या दोल्ल्या. कित्याक? कम्युनिकेशन ना, उलोवप ना, फोन ना, घोडे मेसेज ना. पूण ज्या मनशा कोणें तुजो संवाद, डायलॉग, कम्युनिकेशन चालू आहा, तुजी इश्टागोत चालू आहा. तूं म्हाका जाय तेन्ना, गरज आहा तेन्ना, दुयेंस येता तेन्ना, कोणाक नोकरी जाय तेन्ना, तेन्नाच पसरकार कहो हांव देवाक लेखतलो मू. ओ एक इश्ट कहो म्हज्या सोमिया जेजू लागीं हांव उलयतलो मागण्यांतल्यान. ओ हे म्हज्या उलोवपांतल्यान म्हजी खुशालकाय ताचे लागीं वांटतलो, म्हजे आटे विटे ताचे उंटयेंत उडयतलो, म्हज्यो कोनिश्टायो, म्हज्यो आडकोडी, म्हजें दुयेंस ताच्या फुड्यान घालतलो. इश्टानो, जेन्ना जेजूक आमी एक इश्ट म्हूण मानतले हांव न्हू, आमच्या मागण्यांतल्यान ताका आमी लागीं लागीं पावतले. पळयात, मागणें कशेय भाशेन करूं येता. तुका घोडे दिसत गायनांतल्यान मागणें करूं, तुका दिसत पवित्र पुस्तक वाचून, तुका दिसत ओगेपणान सातिस्मा फुडें वचोन बसोंक, तुका दिसत ह्या साक्रामेंतांतल्यान दुसऱ्या कसलेय भाशेन करप. पूण मागणें करप गरजेचें. पळयात, एक पावटी न्हू एक संदेशकान म्हजे लागीं उलयताली आनी तिणें जें कितें म्हाका सांगलें तें आयकोन म्हजें काळीज पिजलें. म्हणूंक लागली म्हाका, फादर, थोड्या भुरग्यां लागीं देवाची खबर, मागण्याची खबर फकत संदेशकारां करतात. म्हज्या कुटुंबांत हें जावचें न्हू, तुज्या कुटुंबांत हें जावचें न्हू. पळय, देवाचें तें करूंक, मागणें करूंक नाजरेताक तावन जेरुसलेमाक आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. नाजरेताचो कुटुंब गेल्लो. म्हज्यो आनी तुज्यो थोड्यो अमोर यादी जेन्ना शेमायन म्हाका माणयेर बसून सांता गुरुसाची कुरू काडूंक शिकयला, तुज्या आवय बापायन घोडे हाताक धरून हे इगोजेन तुका हाडला, आनी हें चालू दोतचें नांव काय आमी? फकत गरज आहा तेन्नाच आमचें मागणें जातलें मू. मागीर आमचो संबंद देवा लागीं आलतलो, जेजू लागीं तितलो घोट आसचो ना. तर मागणें करुया इश्टानो. आनी थोडीं जाणां न्हू मागोन मागोन कांसार जाल्यात. ती म्हणटात, मेळोच ना मू आमी मागता तें, आमी मागता तें मेळोच ना मू. आयकात इश्टानो, एक कोट वाचलो आमी, इंग्लीश भाशेन आहा, पयलो इंग्लिशीन म्हणटा, मागीर कोंकणीन भाशंतर करूंक प्रयत्न करता. इट सिम्स गॉड आन्सर्स आवर प्रेयर्स इन 3 ways. आमी मागता, ही सेज येस and he gives us what we want. He says no and gives us something better. But most of the times he tells us to wait and gives us what is the best. देव हुंय आमचे मागणे 3 मासांनी आयकोता. आमी मागता तें आमकां दिता, आमी मागता तशाकीन बरें आमकां दिता, पूण चडशे पावटी आमकां राव म्हणटा, आनी सगळ्याकीन बरें आहा तें आमकां फावो कोत्ता. हें घडोंक ना तुमच्या जिवितांत? हे इश्टानो तें मागण्याचो पावर म्हणटा तो माय मारयेच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत दिश्टी पडटालो तो. मागीर हे साक्रामेंत 7 हात देवाच्या कुरपेच्यो जोरी त्यो. थोडे साक्रामेंत एकूच पावटी घेवपाचो, बावतिजमाचो साक्रामेंत, क्रिस्माचो साक्रामेंत. थोडे साक्रामेंत पेकोवणेचे, कुमसाराचो साक्रामेंत, पिडेस्तांची मागणी, कुडीच्या आनी ओतम्याची पेकोवणी. थोडे साक्रामेंत मिस्योनारी, म्हळ्यार हांव एक यादनीक कसो देवाचें उतर परगट्टा, हो म्हजो यादनिकी अर्दीचो साक्रामेंत. तुमी जीं लग्न जाल्यात पळय तीं तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगट कोत्तात, जेजूची शिकवण आपल्या जिवितान वेव्हारान घालतात, हे मिस्योनारी साक्रामेंत. हे साक्रामेंत न्हू इश्टानो एकूच पावटी घेवपाचें जावं ओ जायते पावटी घेवपाचें जावं, ह्या साक्रामेंतांतल्यान आमकां गोमो नाका. देवाची कृपा आमचेर व्हांवता. बावतिजम घेतलेलो मनीस हांव आनी तूं, एम आय प्राऊड टू बी अ कॅथलीक? अभिमान भोगता म्हाका एक कातोलीक मनीस कहो? आनी अभिमान भोगता जाल्यार
उर्बेन म्हजें क्रिस्तांवपण कित्याक जियेना काय? हांव आनी तूं जायते पावटी आमकां मिसाचे भेटेच्या साक्रामेंतान वांटो घेवन जेजूची कूड शेवंक मेवता. पूण आहामू आमचो भावाड, आमचो भावाड ह्या व्हडल्या बलिदानाचेर आलतो दोलतो. खुमसाराचो साक्रामेंत दिला आमकां इश्टानो. पूण खरेंच काळजाचे खोलायेन तावन हांव खुमसार जाता काय? येतलें कोरेज, रावतलो लायणी, जातलो खुमसार आनी पातकां दासोन बसून मिसाक येयल्यार जेजूची कूड शेवतलो, ओहली म्हजी गोत जाल्या काय? काजाराच्या साक्रामेंताचो वालोर करप, कित्याक काजाराचो साक्रामेंत ह्या 7 साक्रामेंता मदें एकूच साक्रामेंत जो घोव आनी बायल आपल्याक दिता. यादनीक ओ बिस्म ओ दियाकन दिना इश्टानो. तर दर एका साक्रामेंताक वालोर आहा. तुवें आनी हांवें घोडे 4-5 घेतले आसतले, पूण गरजेचें तें एक घेवं 4 घेवं. परतेपणी ह्या साक्रामेंतांनी वांटो घेवचो, कित्याक हे साक्रामेंत जावन हा देवाच्या कुरपेच्यो जोरी आमकां. बेश्टेन कांय न्हू जालेले भाशेन न्हू इश्टानो. जेजू क्रिस्तान हे 7 साक्रामेंत घडल्या. आतां कोण म्हाका म्हणटा एक पावटी, आमी मिसाचे भेटेन सोद्दां वांटो घेता मू, आमी कुमसार पासून केले मू, आनी कितें पिडेस्तांची माकडी, आनी सगल्या साक्रामेंतांनी वांटो घेतला मू आमी. पूण ही देवाची कृपा आमचेर वतलेली आमी अनुभवूंक ना मू. साक्रामेंतां जरी तर जेजून घडल्या आनी देवाची कृपा आमचेर वचपाक घडल्या, जाल्यार कित्याक वचना ती आमचेर कृपा देवाची? इश्टानो, घरांत आमच्या णव आहा, 9 टॅप. केन्ना केन्नाय न्हू त्या नळाक उदक येना, कित्याक थिंगा भितर कचरो भरला, थिंगा मेळ एकठांय जाला, थिंगा कितें पाळां येयल्या आसतलीं कसलीं हेजी झाडाची बाडाची. जायते पावटी आमच्या ओत्मीक जिवितान न्हू अहेंच घडटा. पाळां येतात, खोळोम येतात, मेळ येतात. कहलो पातकाचो, संवयेच्या पातकाचो. थोडे पावटी म्हाका संवय जाल्या त्या पातकाची, आनी ह्या पातकांत हांव खुशाल जाता. आनी मागीर हे पातक हा जाल्यार, तो मेळ हा जाल्यार, तें ब्लॉक जाला जाल्यार साक्रामेंतान कितलोय वांटो घेतलो हांवें, कृपा ओत्तेली कही. ताका लागून हांवें पळय तुमकां खबर सांगलेली त्या तरण्या धाकट्याची उलोवंक जायनासलें थोडी आसतना खुमसाराच्या साक्रामेंतान वांटो घेतलो. हिंगा आहात, फादर आसतात, खूंय तुमी तुका दिसलें संवय जाता म्हाका पातकाचें म्हाका हेजें पडटा. आनी कितें म्हणटात, पातक म्हज्या जिविताचो भाग जाला. हांव इनोसेंट तरण्या धाकट्यांक बसून म्हज्या पातकांत ओडून हाडटा, जाल्यार एक बरें खुमसार ह्या साक्रामेंताक भेट करपाची गरज आहा इश्टानो. ना जाल्यार आमचें क्रिस्तांवपण स्टॅग्नेट जातलें, आमची ओत्मीकताय वाडची ना. आनी शेवटाक इश्टानो, पळयात, आयची परब मारयेच्या निश्कळोम खोतावीण इमॅक्युलेट काळजाची परब. आनी आयज न्हू दूख भोगता सांगू एनीथींग गोज, कितेंय चलता. क्रिस्तांव मनीस पासून सेन्स ऑफ सीन म्हणटा पळय, ते पात हें आमी विसरल्या आनी शेणला. भाग्यवन जुआंव पावलो दुसरो, आतां भाग्यवन तो पाप साहेब आसलो तेन्ना अहें म्हणटालो, ह्या संवसारांतलें व्हडांतलें व्हड पातक म्हळ्यार मनीस जियेता पातक नाहलेलेच बरी. मनीस जियेता पातक नाहलेलेच बरी. आनी इश्टानो, हिंगा म्हज्या क्रिस्ती ओत्मीकतायेची सोड म्हज्या क्रिस्तांवपणाक बसून वेरो लागतात. म्हज्या क्रिस्तांवपण बसून खोखलावन भितरल्यान पिड्डेर जावन वेता. जरी तर मारयेच्या खोतावीण काळजाक आमी आयज मान दिता. भाग्यवंत आंथोन ताच्या हातान लिली फूल हा, कित्याक तो निश्कळोम, कित्याक पातक ताचे सर भोंवतणी नाहले, जाल्यार पातक आहा जाल्यार म्हज्या जिवितान देवाचे कृपेन ताच्या आनी म्हज्या प्रयत्नांनी त्याचेर झुजूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ना जाल्यार इश्टानो,
फुडले वरोस येतले निश्कळो मारयेचे काळजाची परब येतली आनी एक बरो सेरमांव सांगपी कोण येतलो कितें म्हणटात मागण्याचेर सेरमांव सांगतलो साक्रामेंताचेर सेरमांव सांगतलो निर्मळपणाचेर सेरमांव सांगतलो पूण आमी थिंगाच आसा हांव आनी तूं थिंगाच आसते न्ही स्टॅग्नेट जावन दोसोड जावन दोसोड आसून सोकला आमच्या ओत्मीकतायेन आमी वाडची ना आमचो सुमी जेजू क्रिस्त जाणें साक्रामेंत घडले आनी जाचे सरभोंवतणी मागण्यांतल्यान माय मारयेचें जिवीत रेवळ्ळोलें आहलें तो आतां उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो ताचे लागीं आमी मागुया सैवा हो आयच्या त्रेसेनाचो नियाळ मागण्याचेर आनी साक्रामेंतांचेर आमच्या जिवितान तूं फोलादीक कर उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया आमच्या पाप बापान बिस्पांनी आनी सगळ्या याज्ञिकांनी तशेंच संस्कारलोल्यांनी मागण्यांतल्यान आनी देवाच्या उतरांतल्यान आपलें जिवीत देवाक समर्पूंक तांकां पवित्र आत्म्याची गोटाय आनी उजवाड दी म्हूण मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आमा सोमेस्तांनी दिसा दीस पोट्टी आमचें खासकें मागणें करून तशेंच मिसा बलिदानांत वांटो घेवन जेजूची नीज बाटलावदारां जावं आत्मीकतायेन वाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका आयच्या निमाण्या त्रेजेनाच्या मिसा बेटीन आपलें इतेसांव भेटयतेल्या ॲशलन फर्नांडीस हाका बागयो तातोनीच्या मुजतीन देवान आशिर्वादान भरूंक आनी बरे भलायकेन सांबाळूं म्हूण बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका सोद पदवेदार देवा बापा ल्हानवीक मोनान आनी खालत्या खालसार कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया C35 पेज 43 तुझे देण्यान फावो जाल्लो ती तुमी आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान केल्लो विनोयता तुका उलो
जिवा उंडो भोकर्णी तुका बापा दियाका जिवा उंडो मोशा भवा मोइनानो हे मोशे आनी तुमचे बलिदान सद पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा भोक्तीन तुजी सेवा करूंक भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचे काळीज कुशीन काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यात सवे आसूं. तुमची खालसां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सद पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सर्व काली आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक तुजे पवित्र सभेक तूं संतोश दिता. अशें ताच्या भाग्यवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्गांनी संसार भरल्या तुज्या वैभवांत. होसाना उत्सर्गी होसाना उत्सर्गी होसाना Hosanna, Hosanna, उत्सर्गी सर्वेस्पराची नावी येतात सुभागी. Hosanna, उत्सर्गी Hosanna, उत्सर्गी Hosanna. Hosanna, Hosanna, उत्सर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूच सगल्या पवित्रपणाची जर. देखून धोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून हीं दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोग. कश्ट मरण सोसून आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स
नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगो पातकांचे मोगसोने मेलच्याक तुमचे पसत आनी साबारां पसत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासा कोरात. बावळताचो घू तुझे मरण आमी सोबरोता आनी तू परत येयसो तुझे पुनर्जीवन पण भरगोटा. देखून सर्वेस्परा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो 14 आमच्या बागीवन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गोवली बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोलाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत आंतोन आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणांच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगता तुका वाकणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं आनी ताच्या संगता आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सोद पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणीच शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे काकाटोले आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाचे शिलिये संसाराचे काकाटोले आमची काकलूत कर, आमची
काकलूदको देवाची शिली संसाराचे पाप काटोली आमकां शांती दी आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करुया D18 पेज 57. Por tu Jesus
Lokas wujudnya Modur songi tukana Urwai cemotona Omrut sorgi cekansa Tukas rakun muksona Tuga piun tan wata प्रार्थुया. मोगाल आणि विश्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या या जेवणाच्या बोलान बागुंत आंतोनीची देख घेवन तुझ्या मोगान सद्दां तीर रावूंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेन सुरू केल्याय ते आमच्या पवित्रतायेचें काम सोमी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यान तूंच सुपर्णायक पावय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. आयज जुनाची 13 तारीख त्रेजेनाच्या मिसाचो वेळ सदांची बरी. आतां चवथें मीस आसतलें 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता. उपरांत 6 वाजता वेस्ट आसतलें, तातूंत तुमी वांटो घेवचो. फाल्यां बागयोंत आंतोनीची परब. पूर्व दिसाक मिसा ही बरी सकाळी 5:30 वाजता. दुसरे मीस 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान, 8:30 वाजता आनी दोबाशीक मीस 10:30 वाजता. सांजे वेळार मीस आसचें ना. कोणूय मिसाचें इतेसांव दिवंक सोदता जाल्यार वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. मिसा उपरांत सोविन्य रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू आनी वेगवेगळीं पुस्तकां मेळटात. अदीक करून सेरपेंत हातांत धरून आसलेल्यो सांत आंतोनीच्यो इमाजी, धाकट्यो तश्योच व्हडल्यो. मिसा उपरांत माव घेवपाक बागयोंत आंतोनीच्यो इमाजी वेगवेगळे कडेन आमी दवरलेल्यो आसात. 2 माटवांत, 1 बँड स्टँडार, 1 इगोर्जे भायर, 2 इगोर्जेंत, साकिस्तीन भितर सरता थंयसर आनी देवाच्या उतराच्या कोपेला लागीं जंय आमी भितर सरता. जी कोण हॉलांत आसात तांणी कॉरिडोरान आसलेल्या इमाजीचो उमाव घेवन भायर सरचें. इगोर्जेन इमाज आसा ते आमचे कोंफरार भाव आमी कुमन्यांव दितात थंयसर हाडून दवरतल्यात. कुमन्यांव घेवंक येता तीच मांडावळ सांबाळची. जी कोण आमच्यो सिस्टरी आसात थंय बसल्यात ताणी साकिस्तीच्या भायर इमाज दवरल्या, थंय उमाव घेवचो. तुमी इगोर्जेंतली भायर सरतना इगोर्जेच्या फुडल्यान सायडीचीं 2 दारां आसात, तातूंतल्यान भायर सरचें आनी न्हय मदल्या दारांतल्यान. आमचे कोंफरार भाव तुमकां वाट दाखयतले. मदल्या व्हडल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. ही मांडावळ केरीत भाशेन पाळची. जाणट्यांक व पिडेवंतांक घेवन येता तांणी आपले मोटोर इगोर्जेच्या कंपाउंडाक हाडूं येता आनी तांकां दिवन मोटोर पार्किंग लॉटांत दवरूं येता. व्हीलचे एसिस्टंट तांकां पेंडोल हातूंत हाडूंक आदार दितले. पेंडोलान मोदेगूंत
तांकां आमी केरीत स्वाद दवरल्या आमचे दवरल्यांत तुवें फकत ताणेंच बसचें दुसऱ्यांनी बसचें न्हय. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडांत जातलें आनी 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटांत. आमचे कॉन्फ्रार भाव तुमकां सांगतात ते तुमी आयकात. पार्किंग लॉटांत तावन इगोर्जेन येवपाक एक केरीत वाट तयार केलेली आसा, तिचो तुमी वापर करचो. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिंट आनी फादर जोकी आसा. मिसां चलता आसतना आनी मिसां भायर लेगून ते हाजीर आसतले. जेन्ना पावस झडटा तेन्ना तुमच्यो संत्र्यो आनी रेनकोट्स भायल्यान स्पेशल स्टँड्स आसात ताचेर लांबयात. इगोर्जेन भितर हाडच्यो न्हय. भाग्यवंत आंतोनीचे पुर्बे दिसाक तियात्र आसतलो जाचें नांव मोग जायना जाणटो बरोयणार आनी डायरेक्टर पिटर रोशन. ताच्यो टिकेटी इगोर्जे भायल्यान आतां मिसा उपरांत विक्रेक मेवतल्यो. तशेंच सोमारा दिसाक आमचो गांवचो सिओलकारांचो तियात्र आसतलो जाचें नांव उतरां आनी कोर्ल्यो सांजेच्या 7:30 वरांचेर. तो तियात्र फुकट जातलो. सांजे फुटबॉल मॅच आसतली. नॉर्थ गोवा वेटरन्स वर्सीस सावथ गोवा वेटरन्स सांजेच्या 4:30 वरांचेर आमच्या इगोर्जेच्या ग्रावंडार. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. कालचे फेर्नांदीस आसा गांव फिरगोजेचो पाद विगार ताका आमी काणजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आयच्या विशयाचेर मागणे आनी संस्काराचे समरवणे वरवीं आमची ओत्मिकताय कशे भाशेन वाडूं येता तें कांय बरें सांगलां. आनी केरीत भाशेन आमच्या जिवितान आंकवार मारीक स्वाद दिवंक तिचे भाशेन नितळ निर्मळ जिवीत जिवंक ताणें आमकां उलो केला. तें आमी आमच्या जिवितान पाळुया. ताचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो शुभ आशिर्वाद आमी मागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोव्या आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दुनियाच्या या दुर्विराम भोगतीपणा संसार बंदेस लोकांका कोतातलो मान आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोसा सगळ्यांक व्हडलो मान. आदी वचोन मोरया आसलो Suka selechi mansukechi yalo Tachi kuri fuko viraktyupaco Shristat motaco Tacha uspunyan sabar papujicu Uri boli vidlena tui borlelu Mira rogacia sotica la siliu, novia anduzaliu. Isoba anga suturta dayona, Tacia manan soita cetare sola, Tacia bagimot magnan nilukakta, Bonastana Salamoti Putriani Mandelso Sorgarasata Tasumir Bosnalo Orsolana
Odi podvi animan merzo, sorgara sataka sobrirnos lolo, Orzolanat no sosar soloi tato, Desa fluietlo. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुझ्या नांवांत आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या धर्मदुता, कर म्हजें जिवीत निठोल निर्मळ, भर म्हजें मन जाणवायेन, पेटय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सरभोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें खोंतीभरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बालोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्यांच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाल नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें ढोलदीरपण आनी उपोद्रे, म्हजें हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेंत आसलोल्या बालका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळोवन घे. इश्टानो, ह्या वेळार तुमची गरज भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन देवाक उबारात. जरी तर तुमचो घरचो ओ तुमचे वळखीचो कोण आपले फामिलीक सांडला, म्हळ्यार फामिली तावन पयस गेला, देवा तावन पयस गेला, देवाक सांडला, जाल्यार ह्या वेळार त्या मनशाक किरीत भाशेन भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन देवाक उबारुया. ओचोरयांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मजतीन एक खालतीकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळकाय आनी कोनवलाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय, आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलोल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबोन आसतना विनोती कर. आमेन. आमेन.
रुकोले तिथून तुवे दाखवून दिले जगना दोर्या वेगीत प्रकार केले मासले वयर सोरोते ऐकले जगना दोर्या वेगीत प्रकार केले मासले वयर सोरोते ऐकले हे ओरोसा ओरच्या वेळार मान मोगताय तूं स्वर्गा राजा आमचे पासून